3 पॅन्ट ऑर्डर केले आणि शर्ट किती 3 शर्ट आणि 4 टी शर्ट Amazonचे ऑर्डर केले. फर्स्ट टाइम रोप ऑर्डर केला. आम्ही एश चोवपाक गेले आम्ही ऑर्डर कोनाय रोप त्या सायजा लागून केन्ना जायना मागीर ते रिटर्न दिवपाक पडटा म्हूण आतां चोया म्हूण ऑर्डर केल्या. रोप न्हू शॉपिंग कोता आसतना Amazonचे बरें दिसता चोवपाक. आतां रियल आर्टोकोश न्हू ती सारकी पातोड आसताय सॉफ्ट आहा सारको. आती ओपन कोता आसता म्हाका ते सॉफ्टेश लागले लुकट कळ्ळें न्हू. आनी चोवपा ते एश कोन बरें थिकनस आहाय काय दिसताय चोवपा. आनी हे आतां Amazonचे कोत जाल्यार बरें म्हारगूय आहा बरें म्हारग आहाय त्यो. हांव तुमकां स्लायड हांव मागीर थिंगा कितू एश कोन तेका केस पडलें तें हांव स्क्रीनशॉट मारून थिंग सायडीन दाखयतलें. ओके रोपाचे रेट आनी मागीर न्हू बेश्टो एक ट्रायल व्हिडिओ येतलो रोप बेश्टो घान एक व्हिडिओ शूट कोतलें. ओके केस दिसत तो ओके ते पॅन्ट आनी टी शर्टान केश दिसत तें घालून एक धाकटे धाकटे रोपा वयल्यान एक क्लिक कोतलें. ओके आनी तुमी शॉपिंग कोताय आसतली जायते भोव चड लोक कोता ऑनलायन शॉपिंग. पूण आमचे असली थोडी मनशां भिताय की त्या सायज मेळनाय म्हूण. हांव जाल्यार भिता रोपाचें हांव केन्ना अशें करून शॉपिंग करूं वचना ऑनलायन. हेर कितें म्हणटा हांव घेता. ओके फर्स्ट टायम चोवपा जाय म्हूण केला. हांवें म्हाका पासून केन्ना अशें करून केन्ना रोपाचें आमी कोनाय शूज पासून आमी ते भाशेन ऑनलायन कोनाय. हेर कितें एश कोन हातीचे या ब्रेसलेट कितें तेश कोन आनी इलेक्ट्रिकाचे बी कोताय ऑनलायन. ओके युटेन्सिल्स आनी कितें आसूं तें सगळें ऑनलायन हांव कोता. फर्स्ट रोपाचेर फर्स्ट टायम केला तेका लागून म्हाका दाखोवपा जाय सारको केस दिसत तो घालून. ओके तो एक धाकटो मागीर हांव क्लिक कोतलें म्हाका टायम मेळटा तेन्ना. सो आतां सद्या बेश्टे हांवें धाकटो असो हो एक सकल मांडून दवरलो तो रोप दाखयला क्लिप चोयला आसतो तुमी. ओके लायक शेअर सबस्क्रायब कराय मुगे यूट्यूब चॅनल. आनी मुगे चोवपा न्हू हांव वेरी हॅप्पी कोण म्हाका व्ह्यूज जायते येयले तुमी सगल्यांक देवानी बेसांवांनी बरोवन आनी तेशेंच तुमगे सपोर्ट दाखोयाय मुगे चॅनलाचेर. आनी मुगे एक सपन आसलोलें की तें म्हाका एक करूंक जाय. सो हांव मना तेंच थारोवन आहा कंटिन्यू मुगे हार्ड वर्क हांव मुगे चॅनलाचेर कोतोलें. म्हाका मुगे प्रोग्रेस जावपा जायो. ओके आनी तेसो तुमगे सपोर्ट दाखोयाय मोग आसूं. चोयला आसता तुमी मुगे एंटरटेनमेंट व्हिडिओ हांव घालता खोरें. हांव चिंतून घालता कितें घालता ते व्हिडिओज न्हू हांव चिंतून घालता कोणा हॅपिनस येवपा जाय म्हूण. कित्याक आमचे जायते भाशेन प्रेशर आसता हेडेक तकलेचेर भार आसता. सो हांव ट्राय कोता दुसऱ्यांगे जिवितांत थोडे पूण मातशें मुको जाता खंयच्यान मुगे टॅलंट तेंचे बरोबर पावोन तेंगे स्ट्रेस पयस जाता जाल्यार आय एम व्हेरी हॅप्पी. ओके म्हजे वयल्यान तेंगेलो स्ट्रेस मातसो थोडो वयता जाल्यार हांव ट्राय कोता मुको जाता ते भाशेन. ओके कॉमेडी या डान्स या कितें मुगे टॅलंट दाखोवन तेंगेले मातशें थोडे पूण स्ट्रेस सकयल वचून. आनी चोयाय लायक कोराय शेअर कोराय आनी तुमी शेअर दुसऱ्याकूय कोराय. कोणा खबर ना म्हाका कोण वळखनाय हांवूय कोणा वळखना. हेच व्हिडिओंतल्यान म्हाका जायतो लोक वळखता. ओके तेंकां सगल्यांक देवानी बेसांवांनी घालूं आनी तुमगेलें टॅलंट तुमी दाखोयाय. एक म्हजे वयल्यान तुमकां मोटिवेशन मेळटा आसतलो खरो. तुमी कितें करूं दिसता जिवितांत तुमी कोराय. कोणाकूच हांव सांगपा म्हणल्यार न्हू तुमी भिनाकाय. ह्या संवसारांत तुमी हालीं मोन वयतलीं. बीन दीस काणाकाय. कोण कितें कमेंट घालता तुमी तुमचेर हेडेक घेनाकाय. हे कमेंट येताय ते एक जेताय ते भाशेन एक आमगेले युरीन पास जाता ते भाशेन तेजो कमेंट. ओके ते आमच्या जिवाक आमी लायन घेवपा न्हू.
जो कोण आमकां कमेंट घालता न्हू मीन्स तुका म्हाका कोणाकूच नाक जाल्लो कमेंट येताय ती होदी एक डस्टबिना बिना उडयताय तसो कमेंट म्हूण सोजमोय बिना उडोयाय तो एक वेस्ट तो एक जावन आसा वेस्ट गार्बेज ती गार्बेज आमच्या जिवितान लायन घेवपा न्हू आमच्या जिवितान जायती गार्बेज आहाय जोण एकल्याच्या जिवितान गार्बेज आसतना मनीस ना ह्या संवसारान तुमी जाणाय हांव कितें सांगो सोदितां बी पॉझिटिव्ह आनी पॉझिटिव्ह मायंड ना न्हू तुमी तुमच्या जिविताक ह्यो गार्बेज्यो जिवितान लायन घेवन आपणाच्या जिवितांक एक कीड लायन घेताय एक झाडाक एक झाड एक रोप आमी रोयताय होरें आमी प्लांट कोताय घरांनी ओके या पॉट जमनीन रोयताय आमचे सरावंडींग घरा भोंवतणी आमी झाड रोयताय होदी एक भुरग्याक जल्मा हाडटाय तेश कोन्न एक भुरग्याक बरी देख दिन तेंकां वाडयताय ते भाशेन एक झाड तेंच आमगे जिवीत ते आमगे रोप ते रोपा न्हू कीड लागत केन्ना जेन्ना तुका तुज्या जिविताक कीड आहा तूं दुसऱ्या बरें मोडपाक शकत आसना तुज्या जिविताक कीड ना जाल्यार तूं तुगे मायंड आनी काळीज बरें नितोड आहा जाल्यार तूंच बरें कमेंट दुसरें घालतलो ओके जेन्ना तुजी काळजां कीड आहा आनी मोना कीड भोंवता जाल्यार दुसऱ्याचें बरेंपण आमकां कोणाकूच चोवपा जायना तेंच ती कीड आमी दाखयताय चिंतनाय मोनांतल्यान चिंतनाय काळजांतल्यान चिंतनाय आनी आमी ती ही बोटां आमकां देवान दिल्याय होरी हे आमगे जिवीत आमकां देवान दिला होरें पूण आमी चिंतना आसतना एक पयलीं चिंतूंक जाय चिंतना आसतना आमी कितेंच कोत्ताय म्हाका टाकाच करूं येना कळ्ळें हांव बरे भाशेन सोजमायतां म्हाका टाकाच करून लोकांक कातोर मारपा जायना हांव जाणा कातोर मारून मुकोडे कोटा पूण हांव पॉझिटिव्ह दीत जाल्यार हांव कातोर मारतो कित्याकू सो हांव तेका लागून बरे भाशेन तुमकां सांगता तुमी कोणागेले व्हिडियो चोयताय होरी म्हाका दोळ्यांतल्यान दूख येताय होरी चोयन दुसऱ्यांगेले म्हाकाय ते फिलींग जाता व्हिडियोंतल्यान पूण आमी मनशां फिलींग कोणा नासतना कोण मनीस जल्मा येयना सगळे भाशेन फिलींग आहा आमकां पूण आमी दुसऱ्यांगेले फिलींग रिस्पेक्ट दवरूंक जाय टाकाच कोण मेसेज घालूंक जायना चिंताय बाबा चिंताय चिंतूंक जाय कोणा लागोता कितें जाता हर्ट जाता कितें जाता हाल्यान तोच मनीस थिंगाच तुमगेले कमेंट चोय थिंगाच कितें जावन थिंगाच पोवन मोन गेलो ही हाय तुमकां लागतली ही हाय तुमकां तेंगेली लागतली केन्ना पूण अशें म्हूण चिंताय तुमकां तुमचे फॅमिलीचे वायट आपणा लागून आपणा फॅमिलीचे वायट लोकांगेले कर्ज घेवं शिरपणा बरें एक उतर बेसांव तोंडांतल्यान लोकांगेलें घेवपा जाय आपण कोत्तें दुसरें आपणा फॅमिली लागोत म्हूण चिंतूंक जाय तूं पाप कोत्ती तुगेली फॅमिली लागोता ओके तुक लागोत ती लागोता तुगे पाप जोण एकल्या गेलें हें आसोता न्हू जोण एकल्या लागोता ती आमकां सोगल्यांकू आहा ती आमकां देवागेली हास सोगल्यांकू आहा देव जाणा जेन्ना आमी जल्मान येताय होरी आमगे सोगलें देव जाणा आमकां देवान रोचलो होरें देव जाणा आमगे गूण कितें आमगेलें जिवितान आमकां एक धाडला एक बायल कोण धाडला एक दादलो कोण धाडला एक भुरगी कोण धाडला एक कळ्ळें आमी मनशां आमकां देवान दिलां होरें एक टॅलंट देवान आमकां धाडलां ही मूत आनी हें काळीज मुट्टें सारकें रस्त्याचेर चलोवंक जाय
सारके रस्त्याची चलोवंक जाय. सांगपा म्हणल्यार आमचे जिवीत सारके पावंड्याची दवरूंक जाय. जायते वायट आसता आमच्या मनां, जायते आमकां दिसता खरें आमकां तें आमकां कोणा आम मनशां, आम देव न्हू. सारके परफेक्ट म्हणटाय ते परफेक्ट लायफ आमकां परफेक्ट जायना. आमकां वचोंकूच जाय मन. ओके, आमकां जिवितान एक रस्तो दिला ते चितून आमी सारकें पावल मारया. तूं हांव सगळीं आमच्या जिवितान बरेंपण येवपा जाय. देवा कडच्यान बरें बेसांव मेळोंक जाय. बरें तें लोकांचें बरें चिंतया. ओके, लोकांचें आमी बरें चिंतया. आमकां चिंतूंक जायना खरें. आमी मनशां न्हू, हांव पोतून यूज कोता. वी आर ह्युमन बिंग्स, वी आर नॉट अ गॉड. हांव पोतून मनीस म्हणटा. पूण आमी आमगेर जात तितलें आमगे बिहेवियर, आमगे जिवीत आमी सारके पावंड्याचेर घालून ट्राय करुया. हांवें चोयलें कितू विडियो चोयता, कितू गोंयकारांगे विडियो चोयता. जायते हांव पोतू म्हणटा जायती गोंयकारां आतां उंच सोदताय विडियोंतल्यान. तेंगे यूट्यूब चॅनल ती कितू लोक, कितू म्हळ्यार कितू लोक. आतां हांवें एक विडियो चोयला दुबयचो. थिंग एक चेडो आहा दुबय, तेचें नांव जोलीन कितें आहा. जोलीन तें बरें सिंपल चेडो. म्हाका तेगेलोय विडियो लायक जाता. तेगे उलोवपा स्टायल वेगळीच. हांव नोको तेगे कितको एक्सप्रेस करपाचें. उलोवपाची स्टायल, फकत उलोवपा स्टायल ओके वेगळी तेगेली भुरग्यागेली. ते काजारी म्हूण खबर ना ते म्हाका दिसता एक म्हाका फिलींग येता, एक वायब येता. म्हाका दिसता ते आंकवारो आसतलें. ओके, पूण ते हार्ड वर्क कोता दुबयची कंट्री. आनी न्हू तेगे सबस्क्रायबर्स आहाय बो म्हजे भाशेन दिसकोन म्हज्या की आतां न्यू दिसत म्हाका ते लेस आहा. विडियो जोण एकलो कोता होरो मीन्स हांव मुगे सांगता जोण एकलो कोता होरो कितू मायंडान चिंतोवंक पडटा आमकां. हांव मुगे सांगता एक्सपिरियन्स कितू चिंतोवंक पडटा, कितकोन करूंक जाय, कितकोन हें तकली घोडावपा पडटा. ओके, रियल लायफ दाखोवप इज नॉट इजी, इज नॉट वेरी इजी. जोण एकल्याय जिवीत एक विडियोंतल्यान करूंक सोंपें न्हू. एक पर्सनल लायफ हय म्हणल्यार न्हू हांव सांगता म्हणल्यार आतां हांव मुगे विडियो कोता, रियल लायफ कोता न्हू. हांव कितकोन आहा, कितकोन मुगे जिवीत, कितकोन टॅलंट, कितकोन हांव कित हाता कितें हें कोता तेश कोन जायते लोक कोता. इज नॉट वेरी इजी तुगे दाखोवपा, तुगे सोशल मिडियाचेर दाखोवपा इज नॉट इजी. थोड्यांक एक भिरांत येता, एक शाय आसता, एक गट्स एश कोन आसना कळ्ळें. आनी पयलीं तेंपा एश कोन सोशल मिडियाय नाहलोलो, एसो प्लॅटफॉर्म नाहलोलो. जाय थिंगा बरें तें यूज करूंक जाय सोशल मिडियाचेर. लोक हांवें चोयलां कितें म्हळ्यार कितेंच घालताय सोशल मिडियाचेर. हे प्लॅटफॉर्म तेसो करपाचें न्हू, हें तुगे टॅलंट दाखोवपाचें. हें तुका आतां देवागे गूण मेळटा हेसो प्लॅटफॉर्माचेर. कितें ना कितें घालताय. कितें फायटींग जाता कितें म्हाका कांय थिंग जाल्यार म्हाका एक पाटी दिसता सोशल मिडिया खूंय यूज कोताय. एक पाटी म्हाका बरें दिसना कितें घालताय. ओके, फॅमिली म्हळ्यार फॅमिलीकूय भितर लोटयताय. कितें घालताय कितें म्हाका दिसता न्हू सोशल मिडिया म्हणटा एक प्लॅटफॉर्म तुगे टॅलंट दाखय, कोणा हॅपिनस हाड जिवितांत, कोणा हितू स्ट्रेस आसता तेंकां थोडे पूण हॅपिनस दाखोवया तुमगे गुणांतल्यान. हो प्लॅटफॉर्म कित्याकूय यूज कोताय. आतां हो प्लॅटफॉर्म नाहलोलो आमचे असल्या टॅलंट आहलोल्या भुरग्यांक या आतांच्या युथांक हो प्लॅटफॉर्म मेळपा न्हू. एसोले प्लॅटफॉर्म आमकां
हो म्हळ्यार आसपाचें न्हू पयलीं केस कोन्न संवसारान आसलोले ते भाशेन आजून पासून तेस कोन्न लिपोवन आमगे टॅलंट ओडपाचें आमी मोन वचपाचें मोन गेलें आनी तेस कोन्न मोन वचपाचें आतांची जनरेशन आतां जनरेशन कितू आमकां हें येयलां पूण आमी यूज सारकी जाग्यार कोन्नाय ओके सारकी जाग्यार कोन्नाय हे प्लॅटफॉर्म एसो लोकांक न्हू हो रे एसो लोकांक हे प्लॅटफॉर्म यूज जायनाय हुंय कितें बाबा कितें कोतें म्हाका जाय चोय न्हू बेजार येयला आनी ते कमेंटाय लोकांय गेले हुंय हांव चोयत होरें दुसऱ्या गेले म्हाका न्हू हांव कोणाकूय हे भाशेन नेगेटीव कमेंट घायना हांव सोद्दां पॉझिटीव उलयतां पॉझिटीव कमेंट हांव मुगे युट्यूबाचेर तुमी चोयलां हांव होकोत हांव मनीस कितको आहा ते भाशेन लोकांक मोटिवेट कोत्ता मुगे जिवीत कितको आहा तेसको हांव लोकांक मोटिवेट कोत्ता सो आनी न्हू म्हाका दूख लागता खोरें दूख लागता पूण एक्सप्रेस हे भाशेन सांगोन कोत्ता कित्याक जो मनीस सिंपल जो मनशा एसो नाडकाय कुड्डीपण नाय जिवितां तोच मनीस न्हू आपणाय फिलींग सगलें उलोवन दाखयता सारकें तें आनी जे मनीस जिवितांत कुसकेपणां नाडकायां कोणागे बरें हें अशें तूं हेट आसता तोवूय मनीस सोशल मिडियाची इतू आपणागे हें दाखयता जिवीत आपूण कितको सारता तेवूय एक्सप्रेस मेळटा मुख्ल मनीस तुका चोयता होरो एसो प्लॅटफॉर्माचेर तुमी बाबा चिंत्ताय हांव तेंकांय सांगता कोण व्हिडियो कोत्ताय तेंकांय सांगता एक मेसेज सगले हांव हेटर्साकू हेट कमेंट घालताय तिवूय एक मनशां मीन्स तेंगेले एक थॉट्स म्हाका कितकोन एक्सप्रेस करपा ते सांगू कोणा तुमकां हांव हेटर्सा सांगता पयलें तुमकोडे कोणाय बारीक किस्कूट चोवपा जायना बाबा देवाचे हें घे चीत देवागे तुमचे देवाची कृपा मागोन घे आपूण बाबा हेसो कमेंट्स घालपाना दुसऱ्यांक आपणाक चोवपा जायना हे दोळे बंद कर सोमतेच तो तुगे फोन ना शेवटून भायर उडोयाय तुमकां बोट चलताय जाल्यार नेगेटीव कमेंट घालपा बरेंपण तुमकां जायना जाल्यार ओके तुमगेली कांय मिस्टेक ना सोजमोतां तुमगेली कांय मिस्टेक ना आमी मनशांचे आमी पातके आमी पूण हांव एक इतलें सांगो सोदता तुमी सोडाय तेंगे चॅनल चोयनाकाय तुमकां बरो दिसना तुमगे टायप ते व्हिडियो न्हू जाल्यार चोयनाकाय कोणा सगलीं मनशां आमी सगलीं आमगे भाव भयणांच कोणाकूय हेट कमेंट घालपाना आमी सगलीं आमी एक सगलीं आमी एक तुमी जाणाय सगलीं आमी एक म्हूण एक गीत आहा देवाचें ओके सगलीं आमी एक तुमकां तें दिसना तुमच्या जिवितांत सगलीं आमी एक जाल्यार तें वचोन देवागे कोंकणी क्रिस्तांवागे आमगेलें इगोर्जीं गीत आहा तें वचोन बायबलाचें कोंकणी तुमी होकल इंग्लीश उलयताय आं इंग्लीश उलयताय हो रे आपणें भुरग्यांक शिकोया इंग्लीश हांव म्हणना हांव शिकोयनाका म्हूण उलोयाय भुरग्यां कोडे पूण तुमगेले लँग्वेज तुमी दवराय तुमी तुमगे कोंकणी लँग्वेजूय इसरोली मायभास आं तुमगे कोंकणी लँग्वेजूय इसरोलें तुमी गेलीं हाय बाय कोताय इंग्लिशीन उलोवन दाखयताय तुमी दवराय तेवूय दवराय इंग्लिशूय दवराय आनी आमगेले कोंकणी भास आमी सांबाळूं जाय वय थिंगा इंग्लीश माताय वय थिंगा माराय सगल्याकोण माराय तुमी इंग्लीश वय थिंगा माराय हूंय उलोवपा जाय थिंगा माराय इंग्लीश आपणें कोंकणी सांबाळाय कोंकणी उलोवपाकू कोण सोदना आनी मजबूर म्हाका कोण मेळ जाल्यार मुकोळ जाल्यार कोंकणीन उलयाय तुमी म्हाका मुगे मायभास सांबाळपा जाय
हुंय गोरे लोक आहा तांकां इंग्लिशीन उलयल्यार कोता येता ती तेंगे लँग्वेज ती आमगे लँग्वेज न्हू हांव मुगे चेडवाको इंग्लिशीन उलयतां होरें ते पयलीं सावन तें जाल तेन्नासून हांव तेका इंग्लिशीन उलयतां तेका शिकदी इंग्लीश तेंक भुरग्यांक आमी शिकोवपा जाय कित्याक हें हांव सोत मानतां ही लायफ ही जेनरेशन भुरग्यांक इंग्लिशीन शिकोत दिलें जाल्यार न्हू तेंगेले फुडार बोर जाता तेंक मातशें ग्रोथ येता ते भुरग्यांक शिकोवपा जाता पूण आमी जेन्ना ल्हान आसतना व्हड जालें हे मायच्या पोटांतल्यान भायर सरता आसतना आमगे मायन आमकां कोंकणी शिकयल्या ती लँग्वेज कितें आमी इसरोवपा जाय तूं शिकोन येयला कोंकणी उलयन तूं आतां इंग्लिशीन उलयता तूं आपणागेली कोंकणी लँग्वेज इसरता आपणा माय भास इसरोवपा न्हू सगली लँग्वेज शिकाय तुमी ती भायर पोणा शिकल्यार हुंयचे कंट्री तूं गेल जाल्यार ती चायनीज पासून तूं शिकता जाल्यार शीक नो प्रॉब्लम आनी आमगे कोंकणी ही बिना उडोवपा लँग्वेज न्हू आतां मुगे दोळोय हरपोता सांगपा हरपोता सांगपा म्हणल्यार गोंयकारां न्हू दिसोत कितें आपूण व्हडलो इंग्लीश आपूण इंग्लीश कोण तो गोरेलो आपूण गोरेलो हांवें चोयलें थोडी मनशां आहा ते एटिट्यूड आपूण इंग्लीश उलयलें जाल्यार न्हू सारको आपूण व्हडलो ती रेड इंग्लीश माराय तुमी कसली इंग्लीश माराय पूण आपणागेली कोंकणी बाबा सांबाळया आतां न्हू कोंकणी जायते सोकोला गेले अशें उलयनाय कोण उलयनाय उलोवपा सोदनाय आनी आपणाको उलोवपा जायना जाल्यार तांबडी इंग्लीश मान पासून न्हू व्हडलें दिसोता थोड्यांक आपूण स्वर्गा हात लायल काय दिसोता तसले कामाचें जाता आमच्या आनी न्हू सांगपा म्हूण तें दोड फोडफोड येता बेश्टें हलपता म्हूण सांगत तें मुगे तोंडांतल्यान सांगपाचें उतरां हांव कितें सांगपा पॉयंट खबर आहा हांव एक पाटी अशें कामाचें तें बसलोलें एश कोन्न कॅन्टिना ओके पूण ती आमगे शिफ्टा मनीस न्हू गोंयकार बायल ती आफ्टरनून शिफ्टा येता ओके आमगे सोकाणीं वचोवपाचो जाता न्हू ती तेंगे आफ्टरनून शिफ्ट सोकाणीची लोक वयताय ओके वचपा टायमार कितें जालें हांवें न्हू हाय म्हणलें तेका कित्याक म्हाका बसूंक जाय आहलो न्हू सायडीन हांव बसूंक जाता काय विचारलें ही मुकोर कोंकणी उतर उलयना म्हाका दाखयता एटिट्यूड आपणा गेलें इंग्लिशीन उलयन हांव ओके रावलें आनी तेका मुगेले भाशेन हांव उलयत रावलें मुकोडे जाता पूण हांव उलयना कित्याक हांव मुगे लँग्वेजाक रिस्पेक्ट दिता ती गोंयकार होरी ती फॉरेनर न्हू ती चोयतकूच रुपान गोंयकार दिसता हांव कित्याक तेको इंग्लिशी उलोवं हांव उलयना हांव जाणा कोण रुपान गोंयकार दिसता हांव तेंको इंग्लिशीन वसोन उलयना गोंयकार मुगे कोंकणी तेगे कोंकणी सेम आं जात आसता बोन कोंकणीन जालें उलयन पालकू मेळटा न्हू गोंयकारू फॉरेनर जाल्यार ती गोरे जाल्यार हांव तेंको वसोन उलयता तेंगे लँग्वेजीन म्हाका कित्याक पडला कोंकणी गोंयकार आसतना कोंकणी उलयनासता तेको इंग्लिशीन उलोवपाक आमी बोन सारकी गोरे जावन येयली नाय तेंगे लँग्वेज शिकोन येयली नाय ही म्हाका आपणा एटिट्यूड दाखयता ती एक उतर कोंकणी उलयना सगलें इंग्लिशीन उलयन दाखयता मुद्दम आनी तेगे एक्सप्रेशन तेगे हें बी सगलें बॉडी लँग्वेज कोटा कितकोन एसो आपणा एसो कोण ना असल्या कोण केअर करता
असली गोंयकारांक तुमगेल्या कोंकणी लँग्वेज तुमी रिस्पेक्ट दिनाय तुगे लँग्वेजी तुमी रिस्पेक्ट दिनाय तूं बोन कित्याक जालोलो म्हूण चिंतून जाय आपणा देवान कित्याक आपणाकूच चिंतून जाय त्या मायच्या पोटांतल्यान कित्या जल्म हाडलो कोंकणी लँग्वेज कित्या शिकलोलो जाता आसतना देवाकू शीण कोराय तुमी आपणाक गोरेलेंगे पोटान घालपा जाय आहलो म्हूण येता आसा ती गोरेंगेले सारकी परफेक्ट इंग्लीश शिकोन येवपा तुमकां आमगे मायभास सांबाळूं नाका तुमकां हितू हेट दिसोता ती लँग्वेज जाल्यार त्या मायच्या पोटान जावपा जाय आहलो म्हूण गोरेलेंगेल्या शिणपा जाय तुमी जोण एकलो तुमकां हितू तुमकां हे भाशेन सारके प्रावडनस येयला ती लँग्वेज उलोवपा आमगे गोंयकारांक आनी एक कमेंट चोयला तो दुबय आतां हांव तुका सांगता न्हू तेजें नांव जोलीन म्हाका तेगे लँग्वेज तें थिंग सांगोता म्हाका हेस कोन्न न्हू लोकांगे कमेंट चोयन म्हाका इतू भिरभीर माता सांगपा गेल्यारू तें हांव त्या भाशेन मनीस न्हू हांव म्हाका हेट कमेंट्स कोणाकू घालूं हांव गायना लोकांगे हेट कमेंट्स चोयन म्हजी तोकली सारकी भिरभीर येता कित्याक ती बाबडे इतू हें जाताय ते म्हणटा आपूण ही मातशें इंग्लीश उलयलोली रेड इंग्लीश तेका सारकी परफेक्ट इंग्लीश जालना बेश्टे कोण तेका कमेंट गायला चोयतल्यान युट्यूबाचेर तेगेल्या चॅनलाचेर तुका इंग्लीश उलोवपाक कोणा तूं रेड इंग्लीश माता हे भाशेन कमेंट गायला तूं कितें व्हडलो इंग्लीश मॅनू गोंयकारू कोण कमेंट घालतो हेटरू आमी दुसऱ्यांगे चोवपा जायना दुसरो कितें कोत्तो चोवपा जायना तो परफेक्टू हांव परफेक्टू तूं परफेक्टू म्हूण चिंत्ताय ही बोट बरयता आसतना कमेंट कोणाकूची तो इंग्लीश बरो उलयना तेगे तांबडी इंग्लीश तूं केसो गरज जालोली कमेंट घालपाक आमी गोंयकारां कोणाकूच रायट ना कोणाकू हेट कमेंट घालूंक आमकां कोण आसूं गोंयकारू न्हू हेर कोणू जाती मनीस आसूं आम कोणाकू रायट देवान दिल ना हे दोळे वायट चोवपाकूय दिल ना आनी हे हात वायट बरोवपाकूय दिल ना आनी हे कान वायट आयकोत जाल्यार हे कान दिला दुसरो सगळें भायर उडोवपा हिंगाची साडयो तिंगाची साडयो कोण कोण दुसऱ्यांगे पाड घालपा हें तोंड आमकां दिल ना देवान तोंड दिलां बोत तें शिपडावपाक देवान बायबलाची दिलां आपणागे बोत तें शिपडाय तुमको जायना देवा गेले न्हू उतरां मोन साफ ना काडी साफ ना बेश्टे देवसपणूय कोन्न मुखल्यान बसलो हाटलावन बसलो तें कांय हें ना तोंड ते मुखल्यान बसले देवा बरी व्हडले सांत दाखयताय म्हूण जोण एकले गेले तो मुखल्यान बसून हाटल्यान बसून तो कोणच्या बसून बा तो भायर रावन मीस आयकूं तो कोणच्या हुंयच्या जाग्यार हुंय रावन आयकूं जोड एकलें काडीस जोड एकलें मन साफ आहा न्हू देव हुंय कोण हुंयच्या रुपान देव तुजे पळय पावतात हुंयच्या रुपान तुका देवागे बेसां मेळटा आम कोणाकू रायट दिल ना तूं मुखल्यान बोस तूं हाटल्यान बोस तेजी कमेंट करूं तेजी गॉसिप करपाक देवान रायट दिल ना तो कितें जोण एकलो कितें कोता न्हू जोड एकलें येले पाप अशें म्हूण चिंतूंक जाय आमकां रायट दिल ना कोणागे कितें उलोवपा वायट कितें बरोवपाक हातीन कितें आयकूं वायट आमकां देवान हें दिल ना तो ओत मुगेलो हो दोड होजपोता म्हळ्यार तोंडांतलें उतर सुटपाची होरपोता हे मुगे काळजां हें मुगे मोना आहलोलें उलोवपाचें तो मुगे दोड होरपोता हें सांगपा म्हळ्यार हांव लँग्वेजी बद्दल मुगे मोना कांय वायट ना तुमी लँग्वेज कितें उलयाय
उलोय, इंग्लीश उलोय, तामील उलोय, फ्रेंच उलोय, कोंकणी बाय माय भास आमी गोंयकारां. जोण एकलो आतां तुजी बरी गोंयकार मेळटा तेका गोंयकाराक कोंकणी उलोय. उलोय, इंग्लीशूय उलोय, कोंकणी उलोय, पूण दोनी मिक्स मान उलोय गोंयकारा कडेन. इंग्लीश उलोय, कोंकणी उलोय, जात जाल्यार हिंदी उलोय, तूं इंडियन. कोणाक आमी घांटी घांटी म्हणटाय गोंयकारां, आमी जाल्यार घांटी, तिवूय मनशां. दुसरो पॉयंट, आमी गोंयकारां दुसऱ्यांक घांटी म्हणटाय म्हणाय आमी दुसऱ्यांक घांटी म्हणटाय. ती आतां घांटी जावन ती आतां शिकलें, ती आतां व्हडले व्हडले हेचेर पोस्टार आहाय. आमी गोंयकार घांटीच म्हणून उरलें, ती गावडी म्हणून उरलें. चाड्डी 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 कोताय. आतां चाड्डी जालें आमी सारकी घांटी आनी आमी जालें गावडी. ती जात्यो बात्यो सगल्यो गेल्यो, धोब्यांक येयले जात्यो. आतां जात्यो कांय नाय, सगल्यो आमी होणा वयताय, एकू होणा वयताय. जात्यो आमी आमगे लँग्वेजीस, आमगे रिलीजियस म्हणटाय ते आमी केले मनशांनी. सगली भाव भयणी एक, सगली आमी धर्म आमगेलो एक, सगली आमी एक. जाल्यार म्हज्या मनांतलें हांव सांगता, म्हाका सगली एक. हिंदू मुस्लीम आमी क्रिस्तांव सगली एक. आमी केला रिलीजन. हें मुगे काडीच, सांगप मुगेलें तोंड. सगली आमी एक. हे सगले चोयन चोयन मुगो व्हिडियोचेर आमी चोयताय, होरें हेचेर मिडियाचेर चोयताय, कितू फायट, कितू मनशां भितर फायट घालताय लोक. सगले लोकांनी आमी पाड घायला संवसार, सगलो म्हणून सगलो पाड घायला. पीस मुट्टे आमचे मोदें ना, एकवट मुट्टो आमचे मोदें ना. कोणाय बरेंपण चोवपाकूय आमकां जायना. फॅमिली भितर सम इतू हें जालो हा. फ्रेंड्सा भितर या फॅमिली भितर या भायल्यान लोकां भितर एकवट ना. सगलो दुस्पोट दुस्पोट दुस्पोट. हे सगले मनशी कोताय आमी, सगले आमी ह्युमन बिंग्स ही आमी कोताय. कित्या हेडेक तुमच्या माथ्याचे पडला खबर ना. जोण एकलो हॅप्पी रावाय आनी दुसऱ्याकूय हॅप्पी तुमकां दिवपा जाता जाल्यार दियाय, नाजाल्यार दिनाका. होगपूर रावाय, एक कोणच्या बसोन रावाय. हे मुगे एक मातशे थॉट्स. हें एक म्हाका सांगपा अशें दिसोलें. आनी तुम जाणे पयलो हांवें आनी एक व्हिडियो घायलोलो एश कोन्नूच मुगे फिलींग, मुगे थॉट्स. तो कितू वायरल जालो तो एश कोन्न उलोय न्हू. चोयले ना जाल्यार मुगे युट्यूबाचेर वसाय, चोयाय, लायक कोराय, शेअर कोराय, सबस्क्रायब कोराय. तो व्हिडियो इतू वायरल जाला. हांवें एशें उलयलोलें कित्याक मुगे फिलींग नॉर्मल लायफ. म्हजी मोती हेट ना. तो इतू वायरल जालो म्हाका खबर ना कितको वायरल जालो. जो मनीस बरें मनान कितें उलयता न्हू आनी जे होरें तुगे पर्सनॅलिटी आहा तो वायरल जावपा टायम वचना. एक बरो मनीस बरो म्हणपा टायम वचना. एक वायट मनीस वायट म्हणपा झोपूच वयता, पूण बोर तें करून न्हू बो आगोड चड टायम लागता.
हो दे सांगपा म्हणल्यार न्हू सांगपा म्हणल्यार कोणा टॅलंट आहा कोराय भियेनाकाय कोराय पूण दुसऱ्या वायट चिंतनाकाय सगलीं आमी एक जे देवान सगल्यांक गूण दिलो हा सगल्यां देवान न्हू गूण दिलो हा तुका म्हाका सगल्यां दिला पूण ती लिपयताय आमी आनी दुसऱ्यांगे चोयत जाल्यार आमकां कुड्डीपणां नाटकां कित्याक जाता तुकाय दिलां तुंय कोर कमेंट गायनाका नाक जालो लोकांक बोत ते घालाय तुमी वायट कोताय तांकां सपोर्ट चोड दिताय कितू गोंय कितू हें जाता तुमी चोयला न्यूजाचेर खूंय तुमी चोयला कितू कितू म्हणल्यार कितू हें जाता थिंग तुमी तोंड घालनाय थिंग तुमी ओगी रावताय थिंग तुमी कांय वायट कमेंट घालूं वचनाय कोण बोर कोता तांकां तुमी वायट घालताय कोण क्रायम कोताय तांकां तुमी सपोर्ट कोताय कोण खूंय फायटींग कोताय सोशल मिडियाचेर एस कोण घालताय थिंग तुमी तांकां सपोर्ट कोताय ऐसो बारीक लोक कोण यूट्यूबर जाता आपणागे टॅलंट दाखयता तांकां तुमी वायट कित्याक घालताय तांकांय तुमगे सपोर्ट दाखोयाय तांकांय तुमगे मोग दियाय आनी हांव एक सांगो सोदतां फॅमिली एसो सोशल मिडियाचेर कितें एस कोण बी दाखोवप सारकी न्हू सोशल मिडिया हो पॉयंट हो सोशल मिडिया आमकां दिना एसो घालपा एसो फायटींग घालपा हो सोशल मिडिया न्हू तो थिंग लागना म्हूण एक जाग्यार तो हेट कमेंट्स लोक कित्याक घालता तेका लागूनय घालता जाय थिंगा तेसो हो प्लॅटफॉर्म न्हू तेवूय मागीर तांकांय ती हेट कमेंट घालूं येता थिंग तेसो जाग्यार तेंगे हेट कमेंट सारकी जाग्यार पडटा हो प्लॅटफॉर्म तेसो करपाची न्हू कोण कोताय तांकां घालाय तुमगे बोत तें घालाय एक क्लिप घालाय बरें टॅलंटाचें एक डान्सींग एक कॉमेडी ओके तेसो कामां ह्यो यूज जाताय एक ड्रॉइंग स्केचीस त्यो घालाय एक भुरग्यां शिकोयताय तेसो ब्लॉगिंग घालाय एक कुकिंगाचे एक टेलरिंगाचे एक सिंगिंगाचे हे प्लॅटफॉर्म हांकां तूं कित टॅलंट आहाय त्यो दाखोवपाच्यो हे शॉपिंग ब्लॉगिंग्स हे ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग्स ह्यो घालपाच्यो आनी एक न्हू आनी एक घालूं जाता तूं ड्रायव्हिंग शिकोता ओके कित शिकोता न्हू केसलें आतां तुका जॉबाचें केसो एक्सपिरियन्स आहा कोणाक कंप्युटराचे एक्सपिरियन्स आहा एक नॉलेजा व्हिडिओ कोन्न घालाय तुमी आयडिया जाय आयडिया सगळें येता न्हू जाय भाशेन येता जॉब्स सो कितें तुमकां एक्सपिरियन्स आहा तेसो कोन्न घालाय हे फायटींग हे नाक जालोलें हेसोलें हें जाता तें जाता तेसो घालून फायदो केसलो मेळपाना तुमगे गूण दाखयता तुम कोण मनीस ती तुम कोण मनशी ती सोशल मिडियाचेर तुगेले कॅरेक्टर कोटा आनी कोणागे कांय वचना हे प्लॅटफॉर्म थिंग न्हू बोत तें घालपाचें प्लॅटफॉर्म बोत तें यूज जाता तेंच घालाय तुमगे पर्सनल कितें थॉट्स आहा न्हू मिन्स कितें जाता झगडी जाता हे कितें जाता तें प्लॅटफॉर्मा घालप सारकी न्हू हे तुमगे घरा दवराय तें थिंगा सॉर्ट आवट कोराय कित जाता तें थिंग दवराय हांवें चोयलें जायते सगलीं तेसले घालताय आवय तें चोयनू म्हाका कितें एश कोन्न जाता चोवपाकूच दिसना कित जाता काय म्हणें हांव तेसो घायना न्हू सो म्हाका ते भाशेन वायब्स येताय म्हाका चोवपाकूच दिसना हांव चोयना होरें म्हणल्यार चोयना हांव चोयना जात बी सारकी हे केंस उब जाताय असो चोवपा वचना
आनी एक सांगता थोडे मनश गोंयांत केसो आसले ती जाणाय तुमी तू कोणू चोयता तुगे प्रोग्रेस चोयता तू कितकोन युट्यूबाचेर काम कोता तुगे चोयता ओके चोयत तो मनीस न्हू तुजे फेसा बरो कोण उलयता तुजे बरें आसोता होरो सायडीन तुका बरो कोण अडकोता नाटकाय आसताय वयल्यान बरो दाखयता तुका तुजे भितरल्यान सून बरो कुड्डो आसोता हे कुड्डीपण कोण केसो फायदो गोंयकारांक आतां हांवें तुवें कितें केलें आमकां लागोता न्हू आमी कितें कोताय तें आमकांच आमगे हॅपिनस आमकां आसोता पूण दुसऱ्यांचेर कुड्डीपण कोण आमकां हॅपिनस मेळटा दुसऱ्यांगे वायट चिंतून आमकां हॅपिनस मेळटा दुसऱ्यांगे चाडी कोण आमकां हॅपिनस मेळटा हे काळजाचे आदोन चोय तुमी चिंतून तुमी जाणाय मुगे कामाचेर हांव विडियोज घालता मुगे टॅलंटाचे चोयन बरें आं तो मनीस हांव म्हणजे म्हाका कळ्ळें कोण मनीस तो वचोन सांगिल्लें तें कामाचो विडियो गायला कोट गायलोलो ओके सो कोटा बेश्टो धाकटो असो क्लिप गायलोलो ते वचोन आमगे कोण एकल्या मनशा सांगिलां आनी त्या मनशांनी कॅन्टिना उलयतालीं हांव सगलें ते कोण मनीस तो सगलें म्हाका खबर आहा म्हाका त्या मनशान सांगिलां अमको मनीस म्हूण हांव त्या मनशाचें नांव घेयना म्हाका नाका तेगे मनशाचें नांव पिडी जावपाक हांव तेसो मनीस न्हू हांव बरें जीव घालपा मनीस आतां हो विडियो घालता मुगे युट्यूबाचेर वयतलो होरो तो मनीस चोयतलो आनी तो मनीस मुजबोरी कामाचेर काम कोता गोंयकार हो मनीस मनशा मेळटलो विडियो पूण हांव तेजे वायट कांय चिंतना हांव जाणा आमी मनशा पातकी मनयतलीं देवा बरेंकूच पूण हें कितू तेका लागतलो हो म्हाका कळ्ळें म्हणून अमको मनीस म्हूण कितू लागतो तेका आपणाकू कटोलें आपणाय मोती कटोलें आपूण तेका सांगलोलें ते गेले वचोन कामाचेर चाडयो म्हाका खबर आहा अमको मनीस म्हूण तूं बरो दिसतलें मुको जाप करूंक हो मेळटो तुका विडियो तूं बरो दिसतलें म्हाका कळ्ळें म्हूण तुवें वचोन सांगिल्लें म्हणून अमके मनशाकू आनी तो मनीस येवन म्हाका सांगिलां अमक्यान म्हाका सांगिलां तुगे विडियो तो गायलो तो एक कामाचो म्हाका दाखोवपा जाय आहलो तो कित्याक गायला हें क्लिप म्हाका बॅड कमेंट येयलोलें कित्याक तुका युट्यूबाचेर तूं तेंच तुगेलें लंडन येवन काम करपाचें हेका लागून तूं येयलोलें यूट्यूब चॅनल ओपन काम करपाक लंडन तूं लंडन काम ना हो दाखोवपा हांव केसो मनीस तें हांव एम अ हार्ड वर्कर वुमन हांव गोंयाकू काम कोतालें मुको आयती बसून भितर रावपाक जायना हांव पयलींसून काम कोण येयलो मनीस हार्ड वर्कर हार्ड वुमन एक म्हणपा जाता एक कोश्टी वुमन म्हणजे ल्हान आसतना म्हणजे पीस पळो आहा तुमची भाशा आयती बसून खायलो ना जेवणा हांवें काम कोण कोश्ट कोन्न येयलो आहा मनीस म्हणजे प्रेशर पळो आहा ल्हान आसतना तुमकां मायन पायन ती हाण दिला आसता होदें तुमकां दूख खबर ना आसता होदें तुम ते भाशेन लोकांक कमेंट घालताय कोणाय कुड्डीपण जाताय तुमकां चोवपा जायना म्हाका मुगे फिलींग खबर आहा म्हाका मुगे दूख खबर आहा तेश कोन्न म्हाका दुसऱ्यांगे दूख अंडरस्टँड जाता
एक खोरें हांव केन्ना दुसऱ्यांक हटकुना. हांव आसलें, हांव बरे भाशेन उलयलें, हांव गेलें. म्हाका फ्रेंड्स इतू आहा खरो, म्हाका मनशां आहाय होरी जायतीं, पूण हांव सारकें क्लोज रावना कोणा बरी. हांव सोशल डिस्टन्स रावता. हांव जाणा लोकांचे बिहेवियर लोक केसो तो, हांव जाणा. तेका लागून हांव सारकी क्लोज कोणा बरोबर रावना. मुगे जागो हांव जाणा, तेगे जागो तो जाणा. हांव उलयता होरें सगल्याक बरे भाशेन, पूण आमगे मनशागे मनीसपण हांव जाणा, मनीस केसो तो. एक मनशा लागून दुसऱ्या मनशाक विश्वास दवरपा जाय, इतूय आवगड. कळ्ळें न्हू? तुवें मुगे तो व्हिडिओ चोयन तुवें लोकांक सांगिल्लें, पूण त्या मनशान म्हाका दाखयलें ना कोण तो मनीस, म्हाका कळना. आतां तुका मुको जाप करूं जातोली? मान तकली पोंदा घाल आनी तुगे काम कर. पूण तुका एक कसले टॅलंट तुका आहा ते तुमच्यान दाखोवपा जायना कोणा कोणें. तुमी दुसऱ्यांगे खबर करूंक नंबर 1 एवॉर्ड मेळपा जायो. तुमकां देव दितो एवॉर्ड. सगळे आमी वचपाचीं थंयच, सगळ्या म्हाका तुका सगळ्या देव एवॉर्ड दितलो. तेका लागून सांगता जिवीत आहा तेन्ना लोकां गेलें बोत चिंताय. चोवपा जायना, चोयना काय, कोणाय गॉसीप करना काय पडना आमकां. आमगे फॅमिली आहा, म्हाकाय देवाक बोत दी, बरी भलायकी. आमी बोत चिंतल्यार सगळें आमकां मेळटो बरें. आमी वायट चिंतूत दुसऱ्यांगेलें पाड चिंतता सगळें आमकां मेळटलें. हुंय तूं इगोर्ची मुखल्यां बोस हाडल्यां बोस आमी गॉसीप करपा न्हू. जोण एकल्या गेलें पातकां सगल्यांक आहाय न्हू. तो मुखल्यां बसल्यार देव भक्ती जाता अशी म्हूण तेशी म्हूण गॉसीप जाताय गोंयकारां. जायते लोक उलयताय तेश करून गोंयकारां दुसऱ्यांगेली खबरो. आपूण बोरो आहा, आपणाक केसोली सगलो जिवीत आपणे नितोड आहा आपूण जाल्यार पयलीं आपूणची नियाड करूंक जाय, तेन्ना दुसऱ्यांगे उलोवपा जाय. आपूण सारकें ना दुसऱ्यांगे उलयना आनी केसो जिविता वयल्यान उलोवपाचें. आमकां रायट येयलें ना देवान कोणाकूच. देव पयलीं आमकां जातलो जेन्ना आमी स्वर्गा वयता तेन्ना. तूं बरो आहलो, तुवें कितें केलां, दुसऱ्यांगे कित्याक गॉसीप करतलो, दुसऱ्यांगे जेलस कित्याक आहलोली, हे सगळे क्वेश्चन आमकां देव करतलो. तेन्ना आमकां तोंड आसूंक जाय उलोवपा. तेन्ना आमगे तोंड चलोंक जाय. आतां चलयन केसलो फायदो ना. तेका लागून आतां आसून आमी जिवीत आमगेलें मातशें पूण कितें वायट केलो आहा आतां पूण सुदरोया आनी ट्राय कोरया बोत तें शिपरावपा. तूं केसलें कितें गूण आहा तूं शिपराय बोत तें. पाड शिपरावपा, केसलें पाड कमेंट घालपा, पाड कितें चिंतपाचें, हें सगलें बिना उडोवपाचें. कळ्ळें? आतां मागीर हांव टेलरींग व्हिडियो घालतलें. असो गूण कितें आहा तें दाखोयाय. कितें आहा कोणाक हॅपिनस हाडय, जिवाक जाता तितलें. तुका जाता कोर दुसऱ्या पासून हॅपिनस हाडूं. इतू लोकां स्ट्रेस आसता, म्हाका तुका सगल्यांक आहा स्ट्रेस. कितें कांय उलोयन कांय फायदो ना. कोणाय वायट चिंतप हाडूं आमच्या जिवाक आमी सारकी विकनस हाडटाय. कितें दुयेंस येताय ती ते भाशेन येताय. कळ्ळें न्हू? मागोन घेवपा न्हू लोकांगे हाय. लोक एक फाटी न्हू तुमकां कस गायना, पूण जो आमी दुसऱ्यांगे चिंतताय ती कस आमकां लागता तेगेली. तो मनीस आमकां कस गायना आनी तेणें गायली जाल्या पासून न्हू ती आमकां लागना. ते तेकाच लागता तोंडान.
जोण एकले आमी दुसऱ्यांक कितें वायट म्हणटाय तें आमकां लागता अशें म्हूण चिंताय. तूं कितले गाडी मार कितें मार लोकांक त्यो बोन न्हू ते हो जोण एकल्याकू लागता. जोण एकल्याक पाप न्हू जोण एकल्याकू लागता ते हुंचे कसले दुयेंसीन हे मुगेले टॉट्स तुमगे टॉट्स तुम जाणाय कितकोन ते पूण हें सारकें जें कितें आमी चिंत्ताय जें कितें आमी वायट म्हणटाय तें सगलें आमकां लागता. आमी जिवीत आहा तेन्ना आतां सगलें आतां मेळटा आमकां मेट म्हणलें आमकां दुयेंसांतलें मेळटा. ओके सो जाता तितलें लोकांय देवाकूचें ब्लेसिंगूय मागाय बोत तें उलयन पाट शिकपा न्हू. ओके म्हाका मातशी थंडी जालो आहा. मुगे सिंपल लायफ हांव सिंपल जियेता पूण तुमगेले लायफ तुमी केस को आहाय तेश कोन्न तुमी हॅप्पी राय. तुमकां जोण एकल्यागे एक हें आसता न्हेसपाची कितें तें तुमगे हेजेर तुमी हॅप्पी राय. पूण वायट लोकांक कितें वायट कमेंट घालनाकाय वायट टॉट्स तुमगे जिवितां हाडनाकाय. तूं कितकोन तुका दिसोता कितकोन तूं तुगे स्टायल ते भाशेन तूं फॉलो कर. ओके आमगे स्टायल कोणाचेर आमगेली चेंजीस हाडूंक जायना. पयलींसून तूं न्हेसोन येयला ते भाशेन तूं न्हेस पूण वायट लोकांचे थॉट्स आनी वायट दुसऱ्यांगे जेलसी कोन्न आमकां कांय फायदो ना. तूं हुंयची लँग्वेज उलोय पूण मोदें मोदें कोंकणी आमगेली उलोवपा जाय. हेट तुमी आपणागेली लँग्वेज शिकोताय. पूण हांव दीस पळय जाल्यार न्हू मुको होकोत कोंकणी उलयाय तुमी मुगे लँग्वेजी हांव चड हें दिता. चड रिस्पेक्ट ते मुगे लँग्वेजी हांव दिता कित्याक हांव जालें तेन्ना ते भाशेन जावन येयलो हा तेच लँग्वेज शिकलो हा म्हूण. आनी हांव दुसऱ्या फुडें गेलें जाल्यार दुसऱ्या तेंगे लँग्वेजी उलयता. जेन्ना म्हाका गोंयकार मेळटा हांव गोंयकारांक कोंकणी उलयतां. जेन्ना म्हजे बरी गुजराती मेळटा हांव तांकां हिंदीन उलयतां. तेंगे गुजराती म्हाका येयना. हांव मुगे कोंकणी ताका उलोवपा ना न्हू तेंगे लँग्वेजी तांकां हिंदीन उलयतां. पूण ती लँग्वेज हिंदी तेंगेली न्हू गुजराती तेंगे गुजराती ती मुको लँग्वेज येयना. सो म्हाका तें मातशें कोणा इंट्रस्ट आहा शिकपाची दुसरी लँग्वेज शिकोकूय जाता. तें शिकोल जाल्यारूय बरें. इंग्लीश तुमी उलोवपा जायना तेशिवाय दुसरी लँग्वेज तुमी तितले तेंकांय तितले आतां चोय आतां तुमी इंग्लीश उलयताय. आतां हाल्या फ्रेंच मनीस तुजे बरें येयलो तुका फ्रेंचान उलयलो तो सेम वे तुका मागीर फील जातोलें आपणाक इंग्लिशीन कितें तो उलयना तो फ्रेंचान उलयता तेन्ना तुका दिसतोलें. आनी जेन्ना इंग्लीश उलयता ओके इंग्लीश एक जाताय मनीस उलयताय ते आनी तो तुका फ्रेंचान उलयता इंग्लीश उलयतलें कितू फील जातलें. तो आपणाक फ्रेंचान कितें उलयता तो तोवूय इंग्लीश उलयता. तो आपणागे लँग्वेज इसरोलो इतू तेगेले मदर टंग तो इसरोलो. तेच भाशेन एक गोंयकार दुसरे भाव भयणीक मेळटा जेन्ना गोंयकार दुसरे भावा कडेन इंग्लिशीन उलयता आपणागे लँग्वेज सोकला उडयता हें बरें दिसतलें ना. आमच्यान शिकोन जाता सगली भाशे लँग्वेज शिकाय शिकल्या हुंय कोणाक उलोवपा हुंय काम मेळटा. ओके आपणा भुरग्याकूय शिकोयाय हुंयची लँग्वेज जावं शिकोयाय भुरग्याक उलोयाय भुरगीं ती तेंकांय तेंगे फ्युचर आहा. ओके दोनी लँग्वेज शिकोवपा जाय. तेश कोन्न आमगे लँग्वेज आमी उडोवपा जायना एक बिना उडोवपा जायना ती जिती दवरूंक जाय. ती आमगे मायभास. ह्या लोकांक कोण दुसरी जाती मेळटा तेंगे लँग्वेज तेंकां उलय. तुमी शिकलो आहाय ती भायर वचपा वचना तुमी
जाणाय ती लँग्वेज. घरा कोडे इंग्लीश उलयताय बरें ती आनी कोंकणी आनी मोदे आळीच नाय. कोण गोंयकार मेळ्ळो गोंयकारान उलय कोंकणी. कोण मेळटा तूं उलय मिक्स माराय. तांबडी भास आनी हे भास म्हूण तेश कोन कांय ना. कळ्ळें न्हू. उलोवपाचें अशें म्हूण वचपाचें उतरां. कितें परफेक्ट तो ते भाशेन जाता आसता इंग्लीश शिकोन सरलो ना न्हू. तो तांबडी भास मारतलो. तेंगे लँग्वेज न्हू. आमचे हेड कमेंट कोणाकू घालपाक तो पळय एश कोन कोंकणी तांबडी भास उलयता मदीं म्हूण तूं कितें सारको परफेक्ट. हे भाशेन ते दुबय आहा तेका जोलिना तेमी कोणाक कमेंट घायलोले म्हणून म्हाका मातशें तेगे तें उलयतालें थिंगा हांवें तेगे विडियो चोय म्हाका मातशें फील जालें हे भाशेन ते भाशेन कमेंट घायन म्हूण तें सांगोता. अशें म्हाका एक फिलींग जालो हांवूय मुगे चॅनलाचेर हे टॉपिका वयल्यान उलयतलें. ते आमी गोंयकारां आमगे कोंकणी तुमी कित्या सपला उडयताय. उडयनाकाय दुसरी लँग्वेज उलयताय तेश कोन आमगेली कोंकणी लँग्वेज उंच दवरया. मोग आसूं आनी मागीर हांव येतोलें टेलरींग विडियो घेवन आयज. ओके कोणा शिकपा जाय ते शिकाय. हांव ड्राफ्टींग कोण शिकयता. ओके जायते लोक ड्राफ्टींग दाखयना सगलो लुकटाचेर वयता. हांव मुगेले विडियोचेर हांव ड्राफ्टींग कोन्न दाखयता. ओके हांव जेन्ना गोंय वयतलें हांव सारकें मागीर मुगे मॅशिनाचेर दाखयतलें. म्हाका हे मुगे चड कोन्न हांव मुगे फोकस आहा ड्राफ्टिंगाचेर. मोग आसूं.